पर्यटकांक आकर्षित करपी साळावली धरण आयतारच्यान उदका स्त्रोत खात्यान पर्यटकां खातीर उक्तें केला। पर्यटकांनी वेळेचे बंधन आनी खात्यान घालून दिल्ल्या नियमांचें पालन करचें पडटलें। फाटल्या 3 वर्सां सावन कोरोना महामारीक लागून धरणाकडेन वचपाक बांद घातिल्ली। आता सरकारान कोरोनाची सगळी बंधनां काढली, मात साळावली धरणाचेर वचपाक दिवचे अशी मागणी पर्यटकांनी केल्ली। निमणे कडेन उदका स्त्रोत खात्यान आयतारच्यान भितर प्रवेश करपाक दिल्ल्यान पर्यटक तशेंच थळाव्यांनी समाधान उक्तावन सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां। हांव कितले 2-3 वर्सां तरी पयली फाटी डॅमार येयला, बरें आसा। सो लोकय कमी आसात आनी बट उदक तितलें चड भरूना हे फाटी, आनी पयली फाटी येयला सो एक्सपिरियन्स बरो आसा। आयचो आमकां बरें दिसलें। आम्ही कालच नागपूरवरनं आलो गोव्याला, तर आता माझे मित्र राहतात इथेच। तर मित्रांचे मित्र इथे आले होते बहुतेक, तर त्यांना माहिती झालं की डॅम ओपन झालेला आहे। तर आम्ही लगेच आज सकाळलाच इथे निघून आलो। आम्ही इथे व्हिजिट केला होता, ते 2 वर्षा अगोदर केला होता त्यांनी व्हिजिट। तर आता त्यांनी म्हटलं की तुम्ही आल्याचा आहात तर आजपासून सुरू होत आहे, तर जाऊन बघा। म्हणून आम्ही पहिल्यांदा आता इकडेच आलो गोव्याला आल्याबरोबर, आणि गोवा माझा फर्स्ट टाईमच आहे।